आणि तुवें जे म्हणलें दिल से गोमंतक म्हणजे काळजांसून मना पेर आनी गोमंतक म्हणजे सारकी एन्शियंट वर्ड जावन आहा की टेम्पलान वता म्हणून कितें फेली हिंदू जाला हे लोकांनी समजपाचें सगळो भेदभाव विसरून तूं एनलायटमेंट जावपाक गेला आनी एक अध्यात्मीक तूं एक व्यक्तिमत्व कसो दिश्टी पडटा. दगडाच्या देवा तुला रे आम्ही देव मानिला आणि बिश्टी उतरान छत्रपती शिवाजी नांवान तलवार उखलून फुडें या ए जेजूक मानता जाल्यार तूं हो कित्याक न्हेसता. बाबा रे जेजून केन्ना म्हणूंक ना तूं हो न्हेस ओ छत्रपती शिवाजीन केन्नाच म्हणूंक तूं वच आनी दुसऱ्या धर्मांक सकयल जा. तेच आतां हे राजकारणी आतां देव धर्म करता अशें दाखयतात. ह्या मिनिस्टरांचे गोमट्याक पासून धरपी हा ह्या कलयुगाचो असर ह्या पॉलिटिक्सांचेर ह्या राजकारण्यांचेर जाला. आमचें गोंय कित्याक फेमस रे बाबा. आमचें गोंय व्हडलें डेव्हलपमेंट फेमस नाशिल्लें. एक टायमार गोंयान आमचे स्पिरिच्युअल लेवलाचे टुरिस्ट येताले जेका आमी हिप्पी म्हणटा. अरे बाबा ते सगळे फॉरेनर येताले आनी तुजी ते हॉस्पिटॅलिटी पळोवन तुज्या आनी आमीच म्हणटा मागीर आमचे हे नाका जाल्ले टुरिस्ट गोंयाक येवपाक लागले. तो खोपीन बसून तो आपले ते खाऱ्याचे लावून तोंडाक ती पेज खातालो उकडी फॉरेनर घालतालो पळय लायट जातालो ती जातालो एनलायटमेंट. बीच बांदता खंय थिंगा तेच बिल्डींग बांदता खंय थिंगा उदीक खंयच्यान हाडटलो गोंयान. हे हिल्स थोड्या दिसांनी तुका मेवतले पळय थोड्या म्हयन्यांनी सगळे सेलीक पेटले. इवन मंत्र्यांक सुद्दां एक दीस तरी जाणवतले तो राजकारणी केदो आसूं हांगा आपूण कितें तरी मिस्टेक केली पूण तेन्ना तेज्या हातांतल्यान सगळे निसटलेले आसता. हे चोर मिनिस्टर आहा पळय ते सुदारचे ना. सो अध्यात्मीक दृश्टीकोनांतल्यान तांकां एक दिशा किंवा एक ज्ञान दिवपाची गरज आसा ह्या राजकारण्यांक. हांव मरे नांवां घेयना मरे दोग तीग जाणां कोण आन्सर मेवले फेली पोटा पासत करता मरे. ही सेक्शनां लावन तूं डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ह्या भायल्या बिल्डर लॉबींग तूं विकता. जबाबदारी तुका दिला त्या नियतीन दिला त्याचो वापर कसो करप ही फाल्यां नियती तुमच्या कडेन प्रश्न विचारपाक शकता. तूं तो पळय मिनिस्टर सायन मारता तेजें घर वचून पळय रे बाबा ही गाडी पळय आपणाक 4-5 कोटीची म्हज्या भुरग्यांक डजंट मेक एनी सेन्स. हे नेचर आमकां जाय प्रत्येक जर तरणाट्याक दिसता जाल्यार हे उच्च पदांचेर बसला तांकां कित्याक दिसना. तुका ते 4 पयशे मेवता तुजे बँक बॅलन्स भरता तुजी फॅमिली आयच्या दिसा भायल्या गांवांनी शिकता तुजे कडेन व्हडली गाडी आहा म्हणून तूं गोंयची वायट लायता रे. म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या नांवार ज्यो कितें गजाली चल्ला अशात भारत जो आसा तो विश्वगुरू जातलो. भारत सोडून म्हाका भारत गोंय विश्वगुरू जावपाचें. गोंय विश्वगुरू मरे भाई हा विश्वगुरू म्हणजे कितें एक एग्जाम्पल जावंक जाय. तुजे कडेन उलयता म्हजे कडेन गुजबम्स येता. एक पॉयंट येताच आसतलो मनशाच्या की तो त्या टायमार अवेकन जाता आसतलो आनी ताका रियलिटी कितें ती दिसता आसतली तुका दिसना. वा गौरीश भाई फिलॉसॉफर तू भाई नंबर 1.